प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 8वी चीट 19 ते 21 पर्यंत 19 to 21. आनी कितें घडटा, जेजू एका जाग्यार देवाचें उतर परगट करता. खूब लोक आसा थंयसर. आनी जेन्ना तो देवाचें उतर परगट करता, ताजी आवय आनी ताजे भाव ताका मेळपाक येतात. आनी एक मनीस थंयसर जो भायर आसतात, जेन्ना ताजी माय आनी ताजे भाव ताका विचारतात, आमकां जेजूशी मेळोंक जाय, आमकां जेजूशी उलोवंक जाय, कित्याक ताजो पूत आहलो तो देवाचें उतर परगट करून आपलें घर सोडून, आपल्या मायंक, आपल्या भावांक सोडून तो आपल्या देवाचें काम करतालो, आपल्या बापाची खोशी करतालो. आनी कितें घडटा, एक मनीस येता आनी म्हणटा, तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात आनी तुका पळोवंक सोदतात. जेजू कितें करता, आपलें परगटाचें काम बंद करता. आपल्या मायंक आनी भावांक म्हणटा, चलात आतां म्हजी माय इतल्यां दिसांनी म्हाका मेळपाक आयल्या, मातशें तुमी जागो करात, मातशें ताका फुडें बसोनी. भाव म्हजे आयल्यात, म्हाका मातसो जागो करात, तांकां मातशें देवाचें उतर आयकूंक दियात. आनी ती म्हजी फामील, मातशें तांकां फुडें बसपाक एक बरो VIP भाशेन जागो करात, कित्याक ती म्हजी माय, ते म्हजे भाव. पूण हें आमी कांयच आयकना. अशें कितें म्हणटा देव, जेजू कितें म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारान आसता, आमकां एकल्याक आमची आवय आसता, आमचो पाय आसता, आमचे भाव आसतात, आमच्यो भयण्यो आसतात. पूण जेजून आपले मांयक म्हजी माय म्हणून सांगूंक ना, म्हजे भाव म्हणून सांगूंक ना. ताणें कितें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. तो आपले मांयक कितें वायटपण कितें म्हणूंक नासलो, कित्याक मोरयेन देवाचें उतर आयकोन तें पाळ्ळें. खरेंच तिका तें देवाचें उतर जें ती आयकलें आंज बोडव्या गाब्रियेला कडसून, ताणें कितें सांगलें, तूं जातली आवय जेजूची आनी तूं ताका नांव जेजू म्हणून दवरतली. आनी जेन्ना तूं तयार आसाय, तूं फकत हय म्हूण, आनी तेन्ना तुज्या कुसव्यान तें भुरगें जल्मतलें. आनी भाव भयणीनो, मोरयेन देवाची खोशी केली, देवाचें उतर आयकलें, आनी देखून जेजू ह्या संवसारान आयलो. म्हणटच एके भाशेन जेजू आपले आवयक इतलो मान दिवंक पावलो. तो म्हणून लागलो, खरेंच म्हजी माय देवाचें उतर पाळटा. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता, आमी कितें सजमता, मोरी जावन आसा जेजूची माय, जे भाव आहले ताजे भाव आसले. पूण खरें सांगल्यार तूं आनी हांव जाता जेजूची आवय आनी जेजूचे भाव केन्ना, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा. आमी सजमता फकत मोरी मारिया जेजूची माय म्हणून. मोरयेन जेजूक ह्या संवसारान हाडलो तें खरें, ती एका मनशाची माय म्हूण जाली म्हणून तें बरें आहा, कित्याक जेजू मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो. पूण जेजू आपल्या उतरान, आपल्या तोंडान म्हणटा, जेन्ना तुमी म्हजें उतर आयकतात आनी पाळटात, तेन्ना तुमी म्हजी आवय जातात, तुमी म्हजे भाव जातात. आनी भाव भयणीनो, कितले पाटी हें देवाचें उतर आमी आयकलां, कितले पाटी हें देवाचें हें शिवर्तमान आमी आयकलां. पूण आमी केन्नाच चोत्राय धरल्या जेजू कितें म्हणटा तें. जेजू म्हणटा, तुमी म्हजें उतर आयकतात आनी उतर आयकोन तें करूंक जाय जाल्यार, तें पाळूंक जाय जाल्यार तुमी पाळिना. तुमी मागणें करपाक तयार आहात, देवस्पण करपाक तयार आहात, उपास करपाक तयार आहात, सगळें करपाक तयार आहात, पूण तें उतर पाळपाक तुमी तयार आसात. आयज जेन्ना ह्या जेजूच्या तोंडांतलीं उतरां सुट्टात आनी आमी त्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करता, खरेंच आयजथान हो निचोय करया, हें थाराय आमच्या जिवितान की जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तें आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटले आनी खरेंच आमी जेजूच्या फामिलीन
जेजूचे भाव, जेजूची आवय, जेजूचे खरे भाव भयण आमी जातले आमच्याची आवय जातले केन्ना, जेन्ना आमी तें उतर आयकोन पाळटले म्हणून. आयज हो निश्चय करून आमी हें देवाचें उतर सद्दां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळुया आनी खरेंच आमी जेजू दाखोवया की आमी ताजे भाव, आमी ताजी आवय, ताजी भयणू आमी खरेंच ताच्या फॅमिलीन आसात म्हणून खरेंच आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून आयज थान आमी हें देवाचें उतर आमी पाडुया आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.